Hello guys, welcome back to my channel Priya's Little World. So आज ब्रेकफास्ट बटर चिकन आल्लोलें आनी 2 ब्रेड टोस्ट केल्ले आनी एक तांतें फ्राय करूया म्हणलें आनी मगे च्या मातशी आरोली मायक्रोन घात तेन्ना आनी हेचो पियर्सन आनी प्रिन्सन भायल्यान बसून टीव्ही चयताले आनी वेदरूय आज बरो नाहलो चड पावस आनी मागीर रांदपा आयलें सो हांवें ऑलरेडी आमोटीक बी केलें काल दाखयलो न्हू मसाल तें नुस्तें हें केलो तें आनी बाबाय मातशें पॉरेज केलें चोयार आज जाल्यार फर्स्ट टायम केलें तेका अदरवायज तेका मिक्स करून हें कोत्तालें आनी हेचो रायसूय दवरलें एक सायडीन आनी हांव म्हणलें थोडोसो इल्लोसो फ्रायड रायसूय कोत्तोलें बाबा लागून सो तो हात न्हू पयर केलो तो खायलो ताणें सो तेका लागून इल्लेशें रायस दवरलें आनी सगळेच वेजिटेबल आनियन कॅरट स्वीट बेबी कॉर्न चेरीज बी खायलें आनी पयर म्हळ्यार ऑयल घालपा ना तेजे चेरीसां सुटत जाल्यार चोयतो म्हणलें आनी मागीर सुटना जाल्यार ऑयल घातलें आनी सगळें एक बाराबरू सगळें स्टफ फ्राय केलें आनी हेचो लॅम्प चॉप्स हांवें ते दूस मॅरिनेट करून दवरलो न्हू सो ते मागीर म्हळ्यार हे फ्रायराक घातलें सो तें बरें मॅरिनेट बी जालोलें सो बाबा आनी म्हाका गायलें आनी उलो म्हणलें मागीर हांव कोत्तोलें नाजाल्यार फाल कोत्तोलें सो मागीर तें ऑलरेडी बरें प्लेस केलें तितून कंटेनरां आनी मागीर हांवें 180 डिग्रीज लायक 25 मिनट्स दवरलें आनी मातशें मोदें हांवें मातशें टर्न बी केलोलें ओके सो टोटल टायम हांवें 25 मिनट्स अशें दवरलें आनी मागीर मुगे सगळें स्टफ फ्राय सगळें रेडी करून जालें आनी मागीर हांवें तितूंकू तें रायस केलो न्हू बॉयल सो तें तितून एड केलें आनी बरें मिक्स केलें तें आनी हेचो मुगे रेडी आसलोलो मिक्स फ्रायड रायस क्वीक एंड इजी मागीर सगळें रांदून बी जालें म्हणटरी मुगे सगळीं मागीर ती मेजन टू कलेक्शन ऑफ सगळें आयदन जालें मागीर हिंगा सो हांवें म्हळ्यार चला मातशें चोडी वॉश कोत्तोलें सो थिंग आहलो थिंग कितें एक्चुली हांव थोडे कोत्ता बट मागीर तें चड अशें करून रांदप जाल्यार मागीर जायना सो सगळीं डंप केल्ली सो हांवें म्हळ्यार सगळें तें पयलीं वॉश करून काडया सो हेचो एक मागीर हांव वॉश करपा येयलोलें सो हिंग मागीर प्रिन्सनाक थिंग रॅम्स चालू आहलोले सो तो वयर टेबलाचेर चोड तो आपणागे डांस करता थिंगा स्टेज केल्लो तेणें आपणाचे आपण चडटा वयर आनी आपण मागीर नाचोता आनी हेचे एट लास्ट मुगे ते मटन चॉप्स जाले आनी चोवपा येतुले बरें दिसताले सो ट्राय करून सांग तुमकां टेस्ट करून चोयता हांव या फर्स्ट आय टेस्ट एनी टेस्ट टेस्टी बरं जालो सारकें नायस न्हू नेक्स्ट टायम मागीर रेसिपी शेअर करता तुमकां तोय रोटावचो तेका मागीर हांवें पिटर आनी पियर्सना जेवण आयलीं सालमॉन आनी लेफ्ट रवा फ्राय केलें मसालो बी लायन दवरलो थिंगा सो मागीर हांवें इवनिंग हेचो कितें न्यू हें पडलें हेचो शोरमाच कितें तरी सो थिंगेली ट्राय करुया म्हणून पावलें आमी थिंगा हांव मागीर भायल्यान दाखयता तुमकां कशें कोण आहा तें सो मागीर मेनू चोया दाखयता जायत भशेन हांवें तेंगेले शोरमा हांव तोय दाखयता बोटोचे हें जाय तो सोमतो व्हडलें चिकन दाखयता ओके तो चोयता सो आमनो चिकन शोरमा ऑर्डर केला ऑर्डर म्हणजे चेश दाखयता येईल म्हणटा एक्चुअली कळना जायत भाशा आहे न्हू ते सो येईल म्हणटा नॉट डे ओके मागीर बेश्टें चिकन हालें हाडून लायक बाबा नगेट्स तें कोर बट ना थिंगा ना नॉट फूल चिकन केशें कितें हाडून लाय बेश्टें ना सॅलड चल बाबा विचार भुरग्याक सेपरेट चिकन लॅम्प वी मेड बरें एट होम इट इज सो चोयता तें मागीर तें येयलें म्हणटा दाखयता तुमकां तेंगे सिटींग एरिया बरी आहलोली बरें केलो तेमी डेकोरेशन बी तें कितें उदका अशें कितें आहलो तेंगे पळय बरें आहलोलें नायस प्लेस लायक बरें क्लीन एंड नीट एंड टायडी आनी आहलोलो जायतो लोकूय बी एक मातसो मेनू हार्ड लागलो रीड कोता मेळना तेगे बरें घोस्ताचें तेगे नांव नॉट डे वॉट यू वॉन्ट दॅट यू वॉन्ट ड्रिंक काडा आमकां कोक आनी बाबा फ्रूट शूट
तू ओपन करून नाकते गेली तो भितर डोंट ओपन इफ यू वॉन्ट्स ओनली देन विल गिव डोंट ओपन फर्स्ट ओनली सो हेचो येयले आमगेले तो चोयता तो हे ओपन करून दाखयता एक वन ओपन रे कीप हियर एंड ओपन ना आसी देख आसी हिंग ओपन कर रे कीप हियर ऑन द टेबल आई गिव लेटर ओ वाव होय सो हेचो बरो व्हडलो येयला शोरूम आनी भितर फिलिंग चाय ते हा सो कितू ह्यूज तो बरो खावचो हाता जमाय न्हू आमगेले हायन आनी आतां मोयताय घरा ओके सो मागीर मेवता तुमकां सो येयली आमी घरा जालें आतां 7 o'clock म्हळ्यार उजवाडचो कसो आतां ओके सो आय होप मागीर तुमगेचो ब्लॉग लायक जालो आसतलो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी म्हगे चॅनला सबस्क्रायब कराय टील देन यू विल टेक केअर एंड आय विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड बाय